येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। खोर्ली शिमेवयले गटार करात 4 दिसां भितर निवळ ना जाल्यार रस्तो धरतले आडावन म्हापशे पालिकेच्या विरोधी गटाच्या नगरसेवकांची शिटकावणी। कोरोनाच्या सावटात येता अनुची चवथ पोरू बाळगिल्ले नात सरकारी एसओपी मात अनु सरकारी यंत्रणा दवरतली खर नदर। आयच्यान गोंयान फुडले 5 दीस सेगीत घालून घेवपाक शकता पावस गडगड घालीत आणि जोगलायत पूण तापमानाची खाशिलेशी शिटकावणी दिवंक ना हवामान खात्यान। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। भारतांत फाटल्या 24 वरांत 28,204 कोरोना केशींची नोंद जाली। 147 दिसां उपरांत कोरोना केशी मदीं मोठ्या प्रमाणात उणाव दिसून आयला। तशेंच कोरोनाक लागून 373 जाणांक मरण आयला। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही विशीं म्हायती दिली। 5 जाणांनी सगळ्यात चड कोरोना केशींची नोंद जाता। हातूंत केरळ, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकाचो आस्पाव आसा। एकूण केशी मदीं सुमार 75% केशी ह्या 5 राज्यां मदींच दिसून येतात, जाल्यार एका केरळात 46.27% केशींची नोंद जावपाक लागल्या। जैसा हम सबको अवगत है कि देश ने सेकेंड वेव के समय पर एज हाई एज 4,14,000 के करीब डेली केसेस नोट किए थे। उसमें अब काफ़ी कमी आ चुकी है और पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि देश में करीब 28,204 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ यह मुख्य है कि हम समझें कि 40,000 के करीब केसेस जो ऑन एन एवरेज हम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहे थे, उसमें पिछले 3 दिनों से कमी आई है और 40,000 से कम केसेस होते होते अब देश में करीब 28,000 केसेस प्रतिरोज के हिसाब से पिछले 24 घंटे में हमने नोट किए हैं। इसमें दूसरा मुख्य विषय हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि यह भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें मुख्यतः कुछ पर्टिकुलर लोकलाइज स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में यह केसेस अधिक पाए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो अगर हमारे पिछले हफ्ते में देश में जितने टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें अराउंड 51.51% केसेस मात्र केरला स्टेट से हमने नोट किया है। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि वह डिस्ट्रिक्ट जहां पर अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, तो जहां वीक एंडिंग 1 जून अगर हम देखें देश में 279 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे, 1 जुलाई तक आते आते वह नंबर घटते हुए 107 हुआ और अब एज ऑन 8 ऑफ अगस्त हम देखते हैं कि वह जिले 48 रह गए हैं। यहाँ मुख्य विषय यह है कि इसी मंच पर जब हमने 3 अगस्त के समय पर बात की थी तब इन जिलों की संख्या 57 थी, तो जिसमें 9 जिलों की संख्या में कमी आई है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। खोर्ले शिमेर वाठारांतले गटार 4 दिसां भितर निवळ करात ना जाल्यार रस्तो आडावन धरतले। म्हापशे पालिकेच्या विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी शिटकावणी दिल्या। सुधीर कांदोळकरांच्या फुडारपणाखाला अन्वेषा कोरगांवकार आनी हेरांनी मंगळारा रस्त्यार सांठोवन राविल्ल्या गटाराच्या उदकाक वाट मेकळी करून दिली। खोर्ली शिमेर वाठारांतले गटार पावसात तुंबून उरता, ताका लागून हळशिकावणें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवतना दिश्टी पडटा। लोकांक ह्या हळशिकावण्या उदकांतल्यानच वाट काडीत वचचें पडटा। उदका स्त्रोत खातें आनी थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो नगरसेवकांनी मागला। बारीक सारीक कामां जर हांकां करपाक जमनात जाल्यार हे कसली उदरगतीची कामां करतले? राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे विचारता। गणपतीचे विसर्जन करतात ते घाणीचे उदक त्या हेतून वयता, हे अजूनही लक्षात येना आणि तीच परिस्थिती आहे जी पळय हांगा हे उदकाक वास मारता। हे उदक संबंध हे नाला हो एंटायर डोंगर सायडीचो नाला आयज हेवटेन व्हांवता, ओव्हरफ्लो जाता, कोणाचे हांगा लक्ष ना। हो नाला WRD घेता, हे हेचेर आयच्या हेतून तेंच्यांनी 8 दिसां भितर हो करून दिवपाक जाय, नाल्यार आमी हांगा उपोशणाक बसोवंक शकता। आमी आसा सद्या शिमेर खोर्ले अपोजीट बिल्ड रोड हांगा जो इशू आसा तो आसा नाल्याचो। हो इशू एक्चुली 2 वर्सां जाली आसा, पण ह्या पावसान लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा। हेजे घाण उदक आसा, तेजे पायप आसा, ते चोक जाल्ल्या कारणान वॉटर फ्लो सारको जायना आनी ते उदक ओवरफ्लो जाता। सगळो रस्त्यार उदक येता, लोकांक हांगा वता तांकां भरपूर त्रास जाता। चिखलाचें उदक जें आसा तें तांचेर उसळटा। ऑलरेडी आमी आमच्या तरेन हांगासर अलॉंग विथ सिटी शिबांगी वांयगणकर तेंच्या बरोबरूय आमी आमचे प्रयत्न केल्ले आसा। कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती हाजेर कितेंच एक्शन घेना। सो आमचे सगळ्यांचे एकूच मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हो जो हांगा इशू आसा तो सॉल्व जावचो। कित्याक हांगा ऑलरेडी हे उदक वचून हांगा स्लिपरी इतली जाल्ली आसा की कोणाचो कसलो अपघात जावंक शकता। आनी जशें सुधीर भाईन आतां सांगलें की 8 दिसां भितर जर हें जायना जाल्यार आमी हांगा सगळीं जाणां ऑलवेज ब्लॉक करून हांगाच बसून थांब बसतलीं।
वॉर्ड क्रमांक 18 हांगासर एक तुजें कितें पर्सनली जें कितें आमच्या बरोबर जें कितें आसा, आमी जर ऑपोजिशन आसा म्हणून कितें तुवें कितें आसा हें अशें तूं करचें न्हू, हांगासर ही पॉलिटिक्स खेळची न्हू तुवें, कित्याक की जेणे करून लोकांक त्रास जाता. हांगासर आयज अक्षरशः तो शेळो येयलेलो आसा, हांगासर आमी तो ब्लिचींग मारून एक कुशींसून ही एक तर मारून आतां उदक थोडेशें डायवर्ट केलां. आणि हांव फक्त इतकेंच मागता कितें सांग की हें काम जें आहा कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी तुमचें जें आसा की सगळ्यांनी एक बेगींतल्या बेगीन करचें. पळोवंक गेल्यार सायडीक गटर व्हांवता, लोक आपले पाय धुतात भितर, अशे हात अशे हळू 1-2 मिनटां रावतात, अशे पांयान चिखल केन्ना कोणाचो आसता ते पाय धुता आनी चल्ले. असले गटरांचो उदीक जर म्हापशेकाराचे जे बीजेपीचे कावन्सील जर म्हापसान जर आहा, सर्वसाधारण हे जर करूं शकना जाल्यार हे कशें डेव्हलपमेंट करतले बीजेपीचे सरकार. गोवा 365 खातीर खोर्ली म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चवथ लागीं पावल्या. पोरू प्रमाण ह्या वर्सा चवथीचेर कोरोनाचें सावड आसा. चवथीच्या दिसांनी लोक एकमेकांच्या संपर्कांत येतात. अशा वेळार कोरोना संक्रमणाचो धोको चड आसता. देखून चवथी वेळार कोरोना पातळचो न्ही हे खातीर प्रशासनान गरजेची उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्या. पोरू चवथीक लोकांनी कोरोना प्रोटोकॉल्स फाट्यार मारून वावर केल्लो. देखून चवथी वेळार कोरोना केशींचो आंकडो बरोच वाडलेलो. गोंयच्या कितलेशेच लोकांक अजून कोरोना वाशिनाचो दुसरो डोस मेळूंक ना. दुसरे वटेन कोरोनाच्या तिसऱ्या लहराचो धोको अजून कायम आसा. देखून जतनाय घेवप सामकें गरजेचें. साश्टीची उपजिल्लोधिकारी ज्योती कुमारीन सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा वांगडा जोड बसका घेतली. चवथी वेळार कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन वावर करपाचेर भर दिवपाची सुचोवणी तिणे ह्या वेळार मंडळांक दिली. आमी जर आयज आमचेच जर आमी सांबाळना जाल्यार खंय तरी आमकां वायट आसा न्ही. म्हणून गव्हर्मेंटांनी केल्लें आसा तें खरोखर बरें केल्लें आसा की गव्हर्मेंटान म्हणटा की पयलो तुमचो जीव सांबाळ. की जीव सांबाळप आयज गरजेचें आसा आनी ते कित्याक दिसान दीस ह्यो ज्यो गजाली आसा पळय ते वाडत आसा. आनी तुमकां लास्ट टायम जेन्ना इतके वाडले की ते कंट्रोला भायर गेले. जे वर्सा पद्दतीन आमचो जो आसा तो आमी हें करुया, सेलिब्रेट करुया. आनी ताच्या नंतर एक कितें आसा पळय हो जो कोविड आसा पळय तो खंय तरी घालून दिवता आमी हें करुया. आनी ताच्या नंतर मोठ्या प्रमाणान आमी फुडल्या वर्सा जर येता तातूंत आमी बऱ्या पद्दतीनच हें करुया. आनी पूण आयज कितें आसा, आयज गरज आसा. आयज आमी थोड्यांनी अजूनय वॅक्सिन घेवंक ना. ही वॅक्सिन घेवपाची गरज आसा. कित्याक the mandals will decide. They should be allowed to decide on how many days festival they want, and staggered timing for Visarjan should be made and intimated to them in advance. The regular norms of COVID violation, the social distancing and mask also needs to be followed, and the festival should also be used as a message used as a forum to provide message for COVID-19 vaccination. So these suggestions are going to go to the government for deciding on it, and the decision will be intimated to the associations as and when the government decides it. मुरगांव पालिका मंडळान 18 सार्वजनिक गणेश मंडळ उत्सवांच्या प्रतिनिधी बरोबर जोड बसका घेतली. सार्वजनिक गणपती पुजपाच्या वेळार कोरोना मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवपाचो निर्णय बसकेत एकमतान घेतलो. पालिका क्षेत्रात सार्वजनिक गणपती फकत 2 दीस पुजपाचो निर्णय हे बसकेत जालो. सांजे 6 ते राती 10 वरां भितर विसर्जन करपाचेर एकमत जालें. वास्कोचे ऑथॉरिटी SDM डेप्युटी कलेक्टर श्री दत्तराज गांवस यांच्यानी मिटींग कॉल केल्ली. सगळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तशेंच सगळे पुलीस ऑफिसर आमदारांक सगळ्यांक आपयल्ले आणि ही मिटींग एक बऱ्या पद्दतीन जाली. ह्या मिटींगान अशें डिसायड जालां की आमी सगळ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 1.5 दिसा खातीर गणपती करप. उदाहरणार्थ आमचो गणपती सगळ्यान ओल्डस्ट 35 वर्साचो विनायक कैलासांग. आमी सांगलें की म्हजो गणपती आमी 1.5 दीस दवरतले जशें गेल्या वर्सा दवरले, कारण की आमकां सगळ्यांक पॅन्डेमिकाचो विचार करपाक जाय. ह्या वर्सा जर आमी रिस्ट्रिक्शन करत जाल्यार फुडल्या वर्सा सगळें निवळटाले आनी मोठ्या पद्दतीन गणेशोत्सव करपाक मेळटलो. तशेंच अशें डिसिजन जालां की विसर्जनाक लिमिटेड लोकांनी वचप, माटोव सुद्दां धाकट्या पद्दतीन घालप आणि SOP फॉलो करून आरती वगैरे करप आणि विसर्जन जेन्ना करता कमी लोकांनी वचप आणि दर्यावेळेचेर असो एक टायम स्लॉट दितले ऑथॉरिटी आमकां की ह्या टायमाचेर तुमी सार्वजनीक गणेश उत्सव करप. तशेंच घराची गणपती सुद्दां टायमिंगाचेर येवन आमी बुडोवप. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कॉपरेट करपाक जाय ऑथॉरिटीक, कित्याक ही पॅन्डेमीक एकदां सोंपोवंक जाय. ही गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन प्रार्थना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. 2015 उपरांत आतामेरेन उसगांवच्या साखर कारखान्यात 14 कोटींचो घोटाळो जाला. हातूंत कारखान्याच्या अधिकाऱ्यां बराबर राजकीय फुडारी लेगीत घुसपल्यात.
कारखानो सुरू जायना आणि घोटाळ्याची चौकशी जायना. शेतकऱ्यांच्या पैशांच्या ह्या घोटाळ्यांची सीबीआय वरवी चौकशी जावची मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकरान मागला. जाल्यार संजीवनीक संजीवनी दिवपाचे दिकेन पावला उबारिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. फोंडे, मडकय, शिरोडे, प्रियोळ, पेडणे, मांद्रे, दाबोळी, सावड्डे, दिवचल आणि मयां लढपाचो निश्चय मगोवपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकरान जाहीर केलो. अपक्षांक तेंको दितले पूण तो बरे चारित्र्याचो आणि सामाजीक वावर केल्लो आसपाक जाय सुदिनान सांगला. कोणीय आमचे कडेन युतीचो करता चारूय सीट फोंडा तालुक्यांत मगो पक्षाक मेळपाक जाय आनी त्यो हक्काचो. तसोच पेडणे, तसोच मांद्रे, तसोच आमचो दाबोळी हे जे सीट आसा हे मगो पक्षाक मेळपाक जाय. मगो पक्ष थंय काम करीत आसा आनी आमी ह्या फावटी दाखोवन दितले सावड्डे मतदारसंघ हो मगो पक्षाक मेळपाक जाय. त्यानंतर बिचोले मतदारसंघात आमचें काम चालू आसा. येता कदाचित फाल्यां सकाळीं आमी जर युती केली आसा मये बिचोली हेय आमी मागतले त्या बद्दल दुबाव ना. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कॅथलीक चर्चीन सेंट लॉरेन्साचे फेस्त 10 ऑगस्टाक व्हडा उमेदीन मनयले. खास करून बार्देसांतल्या सिकेरी आनी तिसवाडींतल्या आक्षे हे फेस्त मनयतात. कोरोनाचे फाटभुंयेर व्हडा शिस्तीत हे फेस्त मनयले. कॅथोलीक चर्चीन सेंट लॉरेन्साचे फेस्त 10 ऑगस्टाक मनयले. खास करून बार्देसांतले सिकेरी आनी तिसवाडींतल्या आक्षे हे फेस्त मनयतात. कोरोनाचे फाटभुंयेर व्हडा शिस्तीत हे फेस्त मनयले. 258 सम्राट व्हॅलेरियनाक बरो स्पीड इल्लो. हे मजगती शहीद जाल्ल्या पोप सिक्स्टस II फुडारपणा खाला रोम शारांतल्या 7 देकाना मदलो लॉरेन्स ऑफ रोम हो एक. चर्चीन अगुआडांतली इमारत ताचे यादीन समर्पीत केल्ली. मेजबानीचो दीस पारंपारीकपणान दक्षिण पश्चिम पावसाळ्याचे सप्तमी कडेन जोडटात. भाग्यवंत लॉरेन्स आनी हेर सगळे भाग्यवंत मार्तीर दे एक्सचेंज्ड देयर लायफ्स फॉर द ग्रेट थिंग्स दे लॉंग्ड फॉर. व्हडल्या वस्तू खातीर ते म्हळ्यार स्वर्गीच्या राजा खातीर सासणांक जेजूक भोगूंक देवाक भोगूंक आपल्या जिविताची तांणी आदला बदल केली. दे एक्सचेंज्ड देयर लायफ्स भेटयलें आनी हें करपाक सोंपें न्हय आसलें. आमी हे भाशेन जियों. आतां फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान दामूचें लगीण आसा. दामूच्या लग्नाक जायते जाण वचपाक आतां फुडें सरल्यात. माटवान दामूच्या खंय परवरी तें लगीण कितें तें जाणा आमी. केन्ना तर कितें कितें वांटूंक लागल्यात ते ह्या लग्नाक. केन्ना आमकां अशे भाशेन पावयात गे 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 सायबा म्हणटात. आमी नाका नाका म्हणूंक जाय. नाचोन उडोवन आमी कांतारां कोत्ताले. हांव सायबा पोलतडी वयतां. गे 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 सायबा म्हाका पोलतडी पावय, शिरोडा पावय. कानांतलें दिता, नाकांतलें दिता, पांयांतलीं पांयजणां दिता, आंगा वयलें कलसांव दिता. हें सगळें सांगतले. हें आतां चलता सद्या तें. हे सिर्फ ट्रेलर हे. पिक्चर तो बी बाकी हे. हे फुडले दीस येता, म्हयने येता म्हणसर फेब्रुवारीचो हे पिक्चर चालूच उरतलें. आतां कितें चलना चलता तें हे सिर्फ ट्रेलर हे. पिक्चर तो बी बाकी हे. बगाड भावपणे न्हू हो भाग्यवंत आमकां एक व्हडली देख. आडायले तांकां दिले ना ताचो बरो उपयोग केलो. आयज गोंय आमी सोंपयलां, देश सोंपयला. कित्याक तांकांच आमी फुडें धाडून धाडून त्या दामूच्या माटवान मागीर कोलवताचो खेळ जाला तो चलता. मागीर कसलीं बिलां काडटात, कसलीं पिलां काडटात. अर्थ ना मागीर गुन्यांव कोणाचो आमचो. जसो उदकाचेर चलतल्या पेद्रूक तुजो हात पावून तूं पावलोय, तसोच ह्या दोरयान भोंवतल्यांक आनी वावुरतल्यांक तूं पाव आनी आदार दी. तुज्या बोडव्यांक स्वर्गार्थान पाठय आनी ह्या दोरयान भोंवतल्यांचो सांबाळ कर आनी सगळ्या वादळ मोडलांतली सदांच निवार. तशेंच सगळ्या विघ्नांतली तांकां वाटाय. गोवा 365 खातीर शिकेरीच्यान संदीप कामोलकार. 10 तारखेच्यान फुडले 5 दीस गडगड घालीत कमी अधिक प्रमाणात पावस पडूये. 10, 11, 12, 13 आनी 14 ऑगस्टा खातीर खाशेली अशी सुचोवणी हवामान खात्यान दिल्ली ना. राज्यात चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान आसूं येता.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.